टी व्ही मागीर आमी न्हिदले न्हिदताना हांव चिंतलं आज कितें तरी जावपाचें आहा खरें तें देव हें करता पळय देवा कडेन हें करून पळयलें आज कितें तरी जावपाचें म्हणून खरेंच तें म्हाजी खरेंच सपन कितल्या सुमार पडले सारके दोनांक जेन्ना पडले आमी उठून लायट चालू केलें लायट चालू करता सगळे जाण भायर मागीर तेन्ना आमी सगळे एकजूट जावन मागीर कंप्लेन पुलीस कंप्लेन पयलें फायर ब्रिगेडवाला येयले आनी कोण कोण येयले येवन सगळे रिपोर्ट बरोवन घेतले तेणी आनी मामलेदार आनी कलेक्टराक रिपोर्ट धाडले धाडून मागीर आमकां कोण आशिल्ले भितर फाटल्या रुमान कोण आशिल्ले म्हणून आयकल्लें ना फाटल्या रुमार कोण ना मदल्या रुमार आशिल्ले ते पुलीसवाला कितें केले तेणी सेफ्टी लागून तेणी रेस्क्यू करून तेणी पुलीस स्टेशनाक आउटपोस्टार दवरले ते आनी आमची फॅमिली आहा पळय 2 फॅमिली तांकां आमची फॅमिली आहा पळय उसगांव सोयरा आहा पळय तांकां धाडले गाडी करून मागीर तेणी सकाळी कितले लोक आशिल्ले घरान राती टोटल बारे 7 आनी आमच्या घरात 3 आनी हे घरात 3 अशी 13 लोक आशिल्लो कोण इंजर्ड बीन कोण जाला कोण जावना सो मोठे लॉस जाला लॉस म्हणजे इतके लॉस जाला आता आमच्या घरात पैसे ना धंदा ना कोणाक काम ना की ना चेरो बी बेकार पडलेला चिरू बी आनी कोसळपाची शक्यता आसा आनी कोसळपाची शक्यता म्हणजे आता तुम्हीच पळय आता आमी पळोवपाची गरजच ना आता पुलीसवाल्या येवन पळयले हेचे फायर ब्रिगेड येयले पळोवन त्यांनी सांगले रात्री येयले फायर ब्रिगेड रात्रीच येयले त्यांनी म्हटलं आता काय करूंक मेळचें ना तांकां सांगले हे तरी फोरून तरी स्लॅब तरी मोकळे करा ते जाल्यार आता फोरून मेळचें ना मागीर फाल्यां येता काय ना आता म्हाका खबर ना केन्ना येवपाचें तें मागीर दनपरां आतां 11 साडे 11 12 सुमार कलेक्टर मामलेदार PWD कोण तरी येवपाचें आहा ताका लागून सरपंच येयले आतां आमचे टांगे सरपंच रात्री फोन केल्या तेच सुमारे फोन करता मागीर बिले सर फोन केल्या तेचे फोन लागना हेचे बी फोन लागना कोणाची डांगे पात्रांची सरपंच आहा तेंचे फोन लागना म्हणून हांवें कितें केलें रेंज ना तेन्ना रेंजूच ना पुलिसाक कळयलें रेंज ना मागीर सकाळी वचून 5:30 तिस्कार गेले 6 सुमार डांगे पात्रांक सांगलं पात्रांक अशें जालां आनी कोणाचे फोन बी येवना तुजे बी फोन येवना म्हणजे रेंज ना म्हणून फोन लागना मागीर तेणी कितें केलें आमी च्या पिवन मागीर येयले मागीर 10 मिनटान तेणी येवन तेणी जॉगिंग करतालो जॉगिंग सोडून माझे घर पळोवपाक पयले सरपंच येवन मागीर तेणी सगळे फोटो बिटो काडून घेवन गेले वयर तांकां कितें सांगलें तें म्हाका खबर ना हांगा येवन सगळे डिसायड करून करून गेले मागीर ते मामलेदार आनी ते येताना मागीर ते परतो येवपाचें आहा कितना बजे हुआ ये हुआ कम से कम 2 बजे 1 बजे को करीबन में हुआ है ओके टेरेसचे घर असले म्हणून वाचले कळ्ळें न्ही भुरगीं आसली दोगां बायला आवय आनी चेडूं आसलेले ती टेरेसचे घर असले म्हणून वाचले नाल्यार ती भितून चिड्डातली आसली आनी अशेंच एकाच प्रॉब्लम आहा डेंजर एरिया तशी आमची बी घराची डेंजर एरिया सगळे मातयेचे घर फाटले ते कोसाटा इल्ले करून ते मातशी एक्शन कितें घेवन पंचायतीक तुमी कळयल्ले पंचायतीक कळयल्ले म्हटल्यार सांगलेले पंचायतीक पण तेंचे येवंक ना तेन्ना येवपाक बी मेळोंक ना आतां स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची आतां सारकी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची पडली न्हू आतां पंचायतीक कळोंक जाय तुजें नांव कितें म्हाजें नांव नवनाथ च्यारी वाडा उसगांव हांगा प्रदीप पाल यांच्या घरा फाटल्यान आशिल्ली दरड राती 2 कोसळ्ळी आनी मोठी एक दुर्घटना टळ्ळी आसा कारण तेंचे स्लॅबाचें घर आशिल्ल्या कारणान मोठी दुर्घटना घडली कित्याक फाटले वटेन तेंचे राती 2 सुमार ल्हान भुरग्याक एक दूद दिवपा खातीर किचनान ल्हान भुरगें आनी तेजी आवय आशिल्ली आनी ही दोगांय बरे भशेन सुखरूप वाचली त्या शिवाय बाकीची घरान आनी लोक तेंच्या भाड्याची रुमान आशिल्ली तीय वाचली सो हांगा राती म्हायती मेळ्ळे नंतर फोंडेच्या पुलीस हांगा येवन तांकां घरांतल्यान सगळ्यांक भायर काडलेले आसा आनी तेंचे कांय जाणांचे आउटपोस्टार सद्याक सोय केल्ली आसा तशेंच हांगा दिसून येता की फाटले वटेन जी तेंच्यांनी दरड कोसळ्ळ्या तेजे वयर बांदकाम चालू आशिल्लें आनी हें बांदकाम आतां कशें कित्याक कोणी बांदलें हें आजून कळना पूण हें बांदकाम आशिल्लें कारण बांदलेल्या कारणान तेजी ती दरड आशिल्ली पोना दरड आशिल्ली ती कोसळिल्ली आहा सो वेट येयल्ले कारणान ही दरड कोसळिल्ली आसा अशें दिसून येता तेच बरोबर
तेंचे ते बांदकाम केल्ले तेवूय बीन कोसळिल्लें आहा. सो आनीकूय हे कोसळपाची शक्यता आसा, कारण हांगा एक शेजाराक एक नवनाथ च्यारी म्हणून घर आहा, तेंच्या घराचेर गेल्ले वर्साक सायडीन कोसळिल्ली आनी आतां बीन तांकां आनी झाडां आसा ती कोसळपाची शक्यता आसा. सो सरकारान हेजेर गंभीर दखल घेवची अशी मागणी ते लोक करीत आसा. उजगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी.